कोरोना व्हायरसाक लागून कितलेशेच परदेशी पर्यटक गोंयांत आडखून पडल्यात। परत वचपाक विमानांत पैसे सोंपल्यात आनी परत वचपाक केन्ना मेळटले हे खबर ना। अशा वेळार गोंयच्या हॉटेलवाल्यांच्या मनीसपणाक ओतो येयला। रावपाक तांकां फुकट दितले आनी खर्च जाता तितलेच पैसे जेवण आनी ड्रिंक्सांचेर घेतले। गोंयकारांचे हे नीज गोंयकारपण पळोवन ह्या इंग्लीश पर्यटकांच्या दोळ्यांत दुकां आयली ना जाल्यार अजाप। पळयात हो मनीसपणाचो वजरो। Going to be possibly stuck in the country that's not ours. We don't know people, and these have made us part of the family. It's the first time we've stayed here, and it's just been absolutely amazing. Me personally, I'm really scared, and I just really want to go home. It's not possible, so we've got to wait it out. These guys are making it bearable for us. गोंयकारांचे काळीज व्हडले अशें सगळेच म्हणटात। एके वटेन पर्यटनाच्या सिजनाक लागून त्यांचो धंदो बसला, तरीकूय आडकून पडिल्ल्या पर्यटकांक लुटचे नात। वेल्यान तांकां मजत करतले अशें तांणी थारायलां। पळयात। आमी आतां हे व्हायरसा लागून जितलो लोक आटकून उरतलो, ज्यो फ्लायट्यो बंद जाल्या, कांय फ्लायट्यो काल मेरेन गेल्या। आयज राशन चार्टर निमणो वयता आयज, आनीक निमणे येयल्ले ते इंग्लीश ट्युरिस्ट आनीक एअर नेशना उरपा शकता। आनी अशें म्हण तेंचेर भंय पडोन दीस आनी रात तेच खबरो विचारतात ते आतां जातले कितें ते। 31 मार्च देखून एअरलायनीन तांकां सांगलां आपण 1 एप्रिलाक सांगतलो तांकां नेक्स्ट प्लॅन कितें आसता, पूण हें फुडें वचोन घोडे ते व्हरपा शकता आनी उरिल्ली जाल्यार तेमकां देस्पेदाक हिंगा गोंयांत रावपाक कठीण जावपा बी शकता। 1 हप्तो 2 हप्तो अशें ते व्हरपाकूय बी शकता। अशा वेळार आमी स्मॉल एंड मिडियम हॉटेलियर्स म्हणजे ल्हान वर्गांतले जे हॉटेलियर आहा, मध्यम वर्गांतले जे हॉटेलियर आहा, तेमी डिसिजन घेयला की हे गेस्ट आमगेर तरी आटकून उरले वो कोणागेर आटकून उरले जे FRO फॉरेन ऑफिसा कडेन गोंयच्या फॉरेन ऑफिसा कडेन रेजिस्टर जावन हॉटेलांनी रावताले तांकां आमी फुकट रावपाक दितले। दुसरे ते उरोन तांकां जेवणाचो जो आनी पिवपाचो जो दिसपेस जातलो तो फक्त एट कॉस्ट, म्हणजे जे ड्रिंक वा जें उदक घेवपाक कॉस्ट प्रायस पडटा तेजेर, जे गोंया येयल्ले लोकांक बरे भाशेन तांकां कसलेंय टेन्शन दिनासतना कसले दिना चिंतता तेमी रावचे गोंया, अशें आमचो उद्देश। An incredible thing to do, bearing in mind the awful season that the small hotels, even more than the large hotels, have suffered this season due to Thompson's going down. So it's been very, very tough for them. So to offer this is so great and so wonderful. It shows such a wonderful human spirit as well. And obviously what's going on in the world at the moment it is worrying. But as you say, but what we were just told is fantastic news. Really appreciate it. We only budget for a couple of weeks each year, and obviously we haven't got endless money, and then we don't know whether to budget now, save money for extra flights. Is the flights going to cost more, or what? It's trying to budget for the unknown, and this is really what the hoteliers are doing. It really puts your mind at rest a little bit, you know. पयलींच थॉमस कुका सारक्यो जागतीक पावंड्या वेल्यो ट्रॅव्हल एजन्सी बंद जाल्ल्यान ह्या वर्सा पर्यटन शेळिल्लें। तेतून कोरोना व्हायरसाचे आरिश्ट येयले आनी पर्यटन पुराय कोसळ्ळें। सुरवातेक थॉमस कूक बंद पडून बरेशे धाकटे हॉटेलियरांक त्रास जाले, कित्याक ल्हानशे हॉटेलियर जे आसले ते थॉमस कुका कडेन 50% 70% बुकींग आसले। आनी आतां हे कोरोना व्हायरसाक लागून सिजनांतले टेल एंडाक जाला म्हूण लुकसाण मातशें कमी, पूण 45 डेज सिजनांतले कमी जाले। खास करून राशन मार्केटांत तरी 2 म्हयन्याचे बिझनेस कमी जाले। हे सगळे चित्र तरी घेतले जाल्यार दर एक हॉटेलियर 30% तरी उणे आसतलो, 30% तरी धंद्यांत कमी धंदो केला आसतलो। करमणेच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत।